म्हाका बेवांच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी अशें घडलें. आवय बराबर 7 भावांक कैदी केले. समूर्त आदवाडटा ते दुकराचें मांस खावचें म्हूण सोयती आनी जेरबोन मारून राजा तांकां बळ करतालो. आवय खरेपणी तोखणाय करपा सारकी आनी मनशांनी मानान तिचो उगडास करूंक फावो आशिल्ली. कारण एकाच दिसा आपल्या 7 पुतांचें मरण तिणें पळयलें आनी देवाचेर ठेवलोल्या बरवंशान तिणें तें काळजीदारपणान सोंसलें. खऱ्यांनीच आपल्या पुर्वजांची भास उलोवन जण एकल्याक ती घोटाय दिताली. उंच भावनांनी बरोवन अस्तुर्याचे मधुर उतरांक तिणें दादल्याचें बळ मेळयलें आनी तांकां म्हणलें, तुमी म्हज्या कुसव्यान कशें रिगले तें हांवूच नकळो. हांवें तुमकां स्वासान आनी जिवान भरूंक नात. तुमचो दर एक सांदो हांवें आकारूंक ना. मनशाक जोम दिता आनी सगळ्या वस्तूंचेर अधिकार चलयता तो पृथ्वीचो रोचणार. आपले काकुतीन तुमचो स्वास आनी जीव खात्रेन परतून दितलो. कित्याक तुमी तांच्या कायद्या पासत तुमचो जीव सोडून दितात. ती असले नेटान उलयली देखून आंत्योक आपणाक ती किकोन करता म्हूण समजलो. कित्याक ती उतरां ताका अपमानाची शी दिसली आनी सगळ्या वोन ल्हान तो आजून जिवो आसलो देखून ताणें ताका असो नेटान उलो केलो. आपल्या पुर्वजांच्यो चाली रिती सोडून दिवंक तयार आसा जाल्यार ताका आपूण गिरेस्त आनी खुशाल करतलो म्हूण ताणें बेश्ट्या उतरांनी न्हय पूण सोपूत दिवन भासायलें. इतलेंच न्हय ताका आपलो इश्ट करतलो आनी व्हडली जुट्टी दितलो म्हूण ताणें सांगलें. त्या तरणाट्यान तो सांगतालो ताची परवाच करूंक ना. देखून राजान ताच्या आवयक उलो मारलो आनी भुरग्याक आपलें जिवीत वाचोवंक बूद दी म्हूण ताणें तिचे लागीं मागलें. तो परतून परतून मागतलो म्हूण आपल्या पुताक समजावंक ती तयार जाली. ताचेर ओडो घालून आपल्या पुर्वजांची भास उलोवन तिणें राजाक फटयलो म्हणून, म्हज्या पुता म्हजे चुचुरे कोर. 9 म्हयने म्हज्या कुसव्यांत हांवें तुका सांबाळ्ळो आनी 3 वर्सां पर्यान म्हज्या दुदान तुका पोसलो आनी तूं पावलाय ते पिरायेर पर्यान हांवें तुजें उदार पोसोन केलें आनी तुका ल्हान व्हड करून हे पिरायेर पावसोर सांबाळ्ळो. म्हज्या पुता, हांव तुजे लागीं मागतां, स्वर्गार आनी पृथ्वीर नदर मार. तांतून आसा तितलेंय पळय. कांयच नासले तांतले देवान तें केलें म्हूण जाणो जा आनी अशेंच आख्खे मनशाकूळ जल्मा येता. ह्या फाशीदाराक भिवू नाका, पूण तुमी तुज्या भावा सारको काळजीदार म्हूण दाखय आनी काकलुतीच्या दिसा तुज्या भावा सांगाती तूं म्हाका मेळचे खातीर खुशेन मरण घे. तिणें उलोवन सोंपयतांच तरणाट्यान म्हणलें, तुमी सगळे कित्याक रावल्यात? राजाच्या हुकुमाक हांव पाळो दिवचो ना. मोइजेसा उदेशी आमच्या पुर्वजांक दिल्ली समूट हांव पाळटां. आनी तूं हेब्रेवांचेर सगळे तरेचे वायट हाडला तो तूं खरेपणीन देवाच्या हातांतलो सुटचोच नाय. देवाचें उतर हें, देवाचे बोड उपकार. आयकल्ले देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुजे मुखामोळ बघून सर्वेस्परा म्हजे काळीज दादोशी जातलें.
सर्वेस्परा बऱ्या काळजाची मागणी आयक. म्हजे प्रार्थन आयकून घे. म्हजे विणवणेक कान दी. म्हज्या ओंठांचेर फोट ना, लोबाडी ना. जबाब: तुजे मुखामळ बघून सर्वेस्परा म्हजे काळीज दादोशी जातलें. समुतीची वाट हांवें धरल्या. तुज्या मार्गार म्हजे पांय गोट दवरल्यात. म्हजी पावलां हालोंक नात. हो पळय हांव आसां, तुका उलो मारतां. तूं म्हाका जाप दिताय देवा. म्हाका कान दी. म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. जबाब: तुजे मुखामळ बघून सर्वेस्परा म्हजे काळीज दादोशी जातलें. तुज्या दोळ्यांतले बावले वोरी तूं म्हाका राख. तुज्या पाकोट्यांचे सावळेंत म्हाका लिपय. हांव जाल्यार प्रमाणीकपणान चलून तुजे मुखामळ बगूंक पावतलो आनी म्हजे दोळे उगडटना तुजे दर्शन घेवन दादोशी जातलो. जबाब: तुजे मुखामळ बघून सर्वेस्परा म्हजे काळीज दादोशी जातलें. उद्गार. हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवची म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लोक हें आयकता आसतना ताणें आनीक एक वपार सांगली, कित्याक तो जेरुसलाक लागीं पावलोलो आनी देवाच्या राजाची बेगीनच प्रकाशनी जातली म्हूण ती समजताली. म्हणटच ताणें सांगलें, कोण एक उंच कुल्याचो मनीस आपणाक राजा करून घेवन परत येवचे खातीर एका पयशिल्ल्या देशांत गेलो. आपल्या 10 सेवकांक आपूण हाडून ताणें 10 मिणां वांटून दिलीं आनी म्हणलें, हांव परतून येसोर ही घेवन वेपार धंदो करात. ताचे गांव भाव ताका झोलताले आनी ताचे फाटल्यान तांणी निरोपी धाडून अशें सांगलें, हो मनीस आमचो राजा जालो आमकां नाका. तरी पूण तो राजा जावन परत आयलो आनी ज्या सेवकाक ताणें दूड दिलोलो तांतल्या जण एकल्यान कितलोसो वेपाराचो आदाव काडलो तें पळोवंक ताणें तांकां आपूंक लायलें. पयल्यान येवन म्हणलें, दोनया तुज्या एका मिणान 10 मिणां जोडलीं. ताणें जबाब दिलो, शाबास बऱ्या सेवका. इल्लेशे वस्तून तूं विश्वासी जालोय देखून हांव तुका 10 नोंगराचे अधिकारी दितां. आनी दुसऱ्यान येवन म्हणलें, दोनया तुज्यान 1 मिणान 5 मिणां जोडलीं. आनी हाकाय ताणें म्हणलें, आनी तुका हांव 5 नोंगराचे अधिकार दितां. मागीर तिसऱ्या येवन म्हणलें, दोनया तुजें मीन हें पळय आसा. एका रुमालाक बांदून हांवें तें कुशीन दवरलें. कित्याक म्हाका तुजी भिरांत आसली तर तूं खोर मनीस. तुवें धरूंक नाय तें तूं उखलून व्हरताय आनी तुवें ओंपूंक नाय तें तूं लुवन उबारताय. राजान ताका जाप दिली, आरे नोश्ट्या चाकरा, तुजीच उतरां धरून तुजेर हांव खास्तींचें फर्मोण मारतां. हांव खोर मनीस. हांवें धरूंक ना तें हांव उखलून व्हरतां आनी हांवें ओंपूंक ना
तें हांव लुवन उबारतां म्हूण तूं तर जाणो आसलोय. तशें जाल्यार म्हजो दुडू तुवें बँकांत कित्याक घालो नाय? परत येवन कळनांतोरा सयत हांव तो घेतलो आसलो. आनी थंय आसलोल्यांक ताणें सांगलें, हाचे कडचें तें मीन काडून घेयात आनी 10 मिनां आसात ताका तें दियात. आनी ताणें ताका म्हणलें, दुनिया ताचे लागीं 10 मिनां आसात न्हू? तर हांव तुमकां सांगतां, ज्या कोणा लागीं आसा ताका आनिकूय मेळटलें, पूण ज्या कोणा लागीं ना ताचे लागीं आसा तितलेंय काण वेतलो. पूण हांव तांचो राजा जालोलो नाका आसलोलो त्या म्हज्या दुस्मानाक हांगासर हाडात आनी म्हज्या दोळ्या हुजीर ताचो जीव काडात. अशें उलयला उपरांत जेरुसलाक चडून वचपाची वाट धरून जेजू फुडें गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वा काणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वड, दुनिया तुज्या एका मिणा 10 मिनां जोडलीं. नियाळाक आदार. हे वळींतल्यान एक उक्तें थावें जाता, तें हें हिशोब दिवप. हिशोब आमी जायत्या भासांचो दिता. केन्नाय घोव बायलेक दुडवांचो हिशोब दिता, तशीच बायलूय घोवाक हिशोब दिता. भुरगीं आवय बापायक तांकां दिलेले पयशांचो हिशोब दितात. भाटकारांक मुकोदम नाल्लां चुट्टांचो हिशोब दिता. तशेंच वावराचे जाग्यार वावराडी आपल्या दोनयाक आख्ख्या दिसांतल्यान भितर सरलोल्या दुडवांचो हिशोब दिता आदी. हें थोरें आमचे वडील आमचेर पातयताव आनी आमी तांकां खात्रीचें जाता. जेजून सांगलेलें हे वपारांतल्यान देव आमकां साबार देण्यांनी आनी गूण दिता. हे देणाचो आनी गुणाचो आनी कितलो फायदो काडटाव जायत. थोडीं जाणां आमी आमच्याच घोराब्या वा मोगाचीं आसात, तांचे आदावा पासत हे देणे आनी गूण वापरताव. गरजेवंतां आनी सोमेसांच्या बऱ्या खातीर वापरूंक आमी खूब फाटीं रावताव. देवाक आमी कसलो जबाब दितले? आमचो हिशोब कितल्या दर्ज्याचो आसतलो काय? त्या एका मिना फाटल्यान 10 आनी 5 कमल्या सेवका सारको वो कांयच करूंक ना त्या सेवकाक सारको? ओगेपण तर जेजू भाशेन आमी उलयतना, भोंवतना, वावरतना देवान दिलोलें देण्याचो आनी गुण्याचो वापर करून देवा मुखार खात्रीचे जावया आनी सर्गीच्या राजाचें मीन जोडूंक वावरया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, सोम्या जेजू, जशें तुवें बरें केलां तशेंच आमी आमच्या गुणा वरवीं बरें करूंक वावरतलीं.